page 19. तुझे सोर्शी आयल्या दोन्या मोजो तुझी मागोंक आमकां आयकतोर तुजो सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची तुझे सोर्शी आयल्या दोन्या ओपूंक तुका मोयमा आर्गा घालतून ओदून देवा तुजी सोमेस्तांचेर काकुदीची. प्रेतुमेंत एक मुखेली एलिमेंट आसा ताका आमी म्हणटा ऑक्सिजन आनी त्या ऑक्सिजना विरयत प्रेतुमेंत जिवीत आसचें नासलें. आमी आमकां मेलोली कूड जाताली, आमी मेलेले जाताल्यो. ही म्हज्या मुखार ही पणटी पेटलेली हाती तिका उजवाड जावचो नासलो. इतलो गरजेचो जावन आसा तो एलिमेंट ऑक्सिजन मनशाच्या आनी पृथ्वीचे जिवितांत. मागणी जावन आसा ही ऑक्सिजन आमच्या ओत्मीक जिविताची. एक मुंडी आसा, सदांच मागणें कर आनी केन्नीच चुकय नाका. आंकवार जेन्ना आमी ह्या दिसांनी आंकवार सुमणीच्या आमच्या आस्कारिणीच्या मनाक आमी नोवेनाचे दीस आमी सारता. ती जावन आसा ही नांव, ती जावन आसा एक नमुनो कसो ह्या ओत्मीक जिविताचो जाचे वरवीं तिका उपोत मेवलें, कित्याक ती सदांच मागण्याची जावन आसुल्ली. मागुया देवाचे लागीं घाल म्हूण आमच्या मनांत ती खरीच ओळख मागण्याची आनी कशें कितल्यो कशे भाशेन ती आमकां गरजेची म्हूण आमच्या ओत्मीक जिविताक. ह्या 4 दिसाच्या कार्यावळीचो विशय जावन आसा मारिया मागण्याच्या जिविताची, मागण्याचें जिवीत जियेली आनी समर्पित आयचा दीस तिसरो सेकतात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोय आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन मागण्याचें जिवीत जियेली, वच आनी तुवें तशेंच कर. मागणें जावन आसा एक हात्यार दर एकल्याच्या जिवितांत. मारिया जावन आसली एक मागण्याची वस्तोरी आनी मागण्यान आपलें जिवीत जियेली. मारिया मागणें करताली तेन्ना बडवो गाब्रिएल तिका नमन करून देवाची कुशी तुजे सवें कळीत करता आनी मारिया ल्हानविकायेन जबाब दिता. ही आसा हांव देवाची चाकर, जावं तुजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आमच्या जिवितांत मागणें ना जाल्यार आमी आमचें जिवीत मारे भाशेन जिवंक पावचे नात आनी आमी देवाक वळखूंकय पावचे नात. आयज मारिया आमकां नमुनो मागण्याचो म्हणटोच आमी आमच्या घरांत फामिली सांगाता मागणें करुया, मागण्यांक पयलो जागो दिवया आनी मारे भाशेन मागण्याचें जिवीत जिवंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. तशेंच आयचें हें नवें समारंभ तोल्या
तिसऱ्या सेक्टराच्या दर एकल्या वांगड्याक बापाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी बांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. काळजांतल्यान दूख दडतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकुटकोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुटकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकुटकोर सोर परवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. मोहिमान देवाक उंच सर्गी, शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. परा देवा सर्गीच्या राया, चड परवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वै बाबा पासत आमी तुका नमस्कार करता. या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता, सुम्या देवा तुजे शेडये संवसाराचें पाप काड. ती काकुटकोर देव बाबाच्या उजव्याक बसलाय. ते मागणे ऐकून घे. त्यात अच्छबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता तूं ईश्वर आनी ईश्वर तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं आमकां दिसनाय आनी तुजे दिश्टी घालूंक आमकां फावना. तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगल्या ताच्या उतरांनी कोडण्यांनी तुकाच आमी पडयता आनी आयकोता. कित्याक मनीस जाल्लो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो खरो प्रकाश. तोर ताचे स्वरवी सरान तुजेशी येवंक, तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजे कुशे पोरमणे जिवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासणाच्या सासना. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना गिरीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले. कित्याक दिसपट्टी सेवेंत तांच्या विद्वांचेर विसर पडटालो. हे खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांक ची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटपाची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणांनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्यांक पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्यांक 7 जाणांक विचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातान सोंपोवचें. आनीक आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगडचे कामाक लायतले. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या इस्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकाराक, निकानोराक, तिमोनाक,
पार्मेनासाक आनीक आतिकायेचो शिसांतलो निकलावाक हांकां तांणी दोन दुतां मुखार व्हेले आनीक हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. पोर्तोत चिंपोट वेताले आनीक जेरुजाल्यांक शिसांची संख्या वाडत वेताली आनीक पुस्कोळ यादनिकांनी पुरोम बावार्थाक वेंग मारली. देवाचे उतोरी. जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा तशी ती सगळीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा तशीच आमचे देवय तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सोरेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाचे मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात 10 थारांची किन्नोरी धरून ताका सोदगितां गायात. जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा तशीच आमचे देवय तुजी प्रिती. सोरेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वासपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा तशीच आमचे देवय तुजी प्रिती. सोरेस्पराची कोण भक्ती करता ताच्या मायमोगाचेर कोण विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोवलेल्याच्या काळार दाणो दितलो. जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा तशीच आमचे देवय तुजी प्रिती. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वचप. प्रितीच्यानो सोमी जेजू जिवो फातोर मनशांनी पोरो विचून काडलेलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर तर ताचे सोरी येयात. अशें तुमी जिवे फातोर कशी एक आत्मीक घर बांदून पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानता तसले आत्मीक योद्न भेटूंक एक पवित्र यादनिकी कूड घडटल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलेलें आसा. पळयात, सियोनान हांव एक कणशा संदीचो फातोर घालता. हांवें विचून काडलेलो आनी मोलादीक फातोर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास दवरतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास थेविनात तांकां तो बांदप्यांनी पोरो घाल्लो कणशा संदीचो फातोर जालो आनी मनीस आदलून पडटा तसलो फातोर. मनशाक सोकला उडयता तसलें कडप. शब्दाचेर विस्वास दवरूंक ना म्हूण ते तुका आदलून पडटात. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमकां देवान कालोखांतली भायर काडून आपले विचित्र उजवाडान पावयल्यान आपली कर्तुवां वाखाणूंक तुमकां विचून काडलेलें कूल, रियाल आदनिकी कूल, संस्कारलोलें राष्ट्र, आपली काशा पोरजां देवान केल्यान. देवाचें उतोरें. उद्गार. Sorvespora,
Sorvespora, sorvespora, zoi zoi. Sorvespora, 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 zoi zoi. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं Sorvespora, 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 zoi zoi. Sorvespora, 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 zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्याशी सांग म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबोड जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसोच म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगलोलो आसलो आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणात. तोमासान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातलें हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे विशीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तूं कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजे सोबें आसा म्हूण तुमी सोत मानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तुंगी उलयना, पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपली कर्तुवां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबें आसां आनी बाप म्हजे सोबें आसा. कर्तुवांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोंत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुवां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुवां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कोण एकलो म्हणटालो, मनीस मागणें करिना ओ मागणें करूंक नको. आनी आयलींच सांगलां ते भाशेन एक म्हणणी आसा, मागणें कर, तांबो नासतना मागणें कर आनी तें मागणें केले बगत रावं नाकाय. मागणें जावन आसा आस्कार सुस्कार ओत्मीक जिविताचो. मागणें नासलें जाल्यार
मनीस कित्याकूच उपकारचो नासलो. पूण म्हाका हें म्हणलेलें कितें आयची मेसेज जावन आसा आमकां